नमस्कार, हांव नितीन फळदेसाय, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल गोवा प्रमुख म्हणून काम करता. एक म्हणजे 125 वर्सां सध्या सप्तकाक ह्या शहर आसतले, तालुका आसतले किंवा गोंयभर आसतले, हे मनोवाचो उत्साह सगळ्या भक्तगणांचे आसा. आणि अशा ह्या सगळ्या हितूनसून गेल्या 2-3 वर्सां आमी असो एक प्रयत्न करता. म्हणजे आमकां खबर आसा की एखादी जत्रा म्हटली की मोठो बाजार, दुकानां, वेगळ्या प्रकारची दुकानां अशे सगळे लागले वयतात. हांगासर सप्तकाक सुद्दां तशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात दुकानां लागली वयता, मोठो उलाढाल वयता. पण ह्या सगळ्या दुकानांमध्ये एक प्रामुख्यानं जे घातक आसा अशा प्रकारचे दुकानां जी लागता आणि त्या संदर्भात जे आसा ते त्या संदर्भात एक म्हणजे आम्ही गेले 3 वर्सां पयलीं ह्या संदर्भात आवाज उठयलो आणि ते प्रत्येक वेळा पाठपुरावो करीत आसा की तें दुकान म्हणजे गोबी मंचुरी. हे गोबी मंचुरी जे आसा हे आतां गोंयांत सर्रास खंयचीय जात्रा जाली की ते सर्रास ते दुकानां उगडी करतात. आणि हे जे खाण जे आसा हे आमच्या भुरग्यांक म्हणा किंवा वयस्कर लोक जे आसा हांकां इतके घातक आसा की लोकांक ते कळत ना. आणि सवाय मेळटा, एक वेगळे प्रकारची हे ताका टेस्ट आसा, अशा प्रकारचो विशय असल्यामुळे लोक झुम्मड घालता आणि असे हे जे घातक आसा असे खातात. आणि त्यामुळे आम्ही गेल्या 3-4 वर्सां FDA कडेन म्हणा, हांगासर मुरगांवची म्युनिसिपालिटी म्हणा, देवस्थानची ह्यो कमिटी जी आसा त्या कमिटी कडेन सुद्दां आमी अप्रोच जाले आणि तांकां सांगलें की हे जे घातक जे खाण आसा ते तुमी ह्या जात्रेन बंद करचे, ज्यामुळे लोकांक त्रास जावचो न्ही. अशा प्रकारचो प्रयत्न आमी केला. ह्या वर्सा सुद्दां अशा प्रकारचे लेटर जे आसा ते आमी FDAक दिल्ले आसा, म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आसा. आमकां खबर आसा शिरगांवची जात्रा जाली, मध्ये आतां बोडगेश्वराची जात्रा जाली. ह्या दोन्ही जात्रांनी ह्या गोबी मंचुरियन हे जे आसा हेका थंयसरले स्थानीक जे अधिकारी जे आसा हेंच्यांनी तेजेर बंदी घातिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे हांगासर बंदी घालची असो आमचो अशी ती मागणी आसा. म्युनिसिपालिटीन म्हाका कळ्ळें की एक कावन्सिलर जो आसा सुदेश भोसले हेणे आवाज उठयलो ह्या संदर्भात आणि म्युनिसिपालिटीन आतां सध्या ते सगळे जे आसा ते FDA कडेन दिल्ले आसा. खरें म्हणजे हांगासरले स्थानीक आमदार हांकांय हांवें निवेदन दिल्लें आसा. त्यामुळे आमदार आसतले किंवा म्युनिसिपालिटी आसतले हेंच्यांनी खरें म्हणजे ह्या लोकांची काळजी घेवन आणि खरें म्हणजे 125 वर्सां जर आमी साजरी करता जाल्यार ते आमी योग्य पद्दतीन साजरी करची आणि अशा प्रकारचे वायट हे जे आसा खाद्य जे आसा ते बॅन करचें अशें म्हाका दिसता. ह्या जात्रेक आमकां खबर ना की हे खाद्य जे आसा म्हणजे गोबी मंचुरी जे आसा हे कितके घातक आसा. हाच्यात अनेक प्रकारचे कॅमिकल्स जे आसा ते वापरले वयता. म्हणजे उदाहरण कार्सिनोजेनिक कॅमिकल हेच्यानी वापरले वयता. मागीर टार्झानायन म्हणून एक कॅमिकल वापरले वयता. कार्मोझायन कलर हे वापरले वयता. मग अशा वेगळे वेगळे आसा. म्हणजे कलर जो आसा हो खरं म्हणजे सिंथेटीक कलर, कपड्यांक वापरता ते कलर, हे कलर हे तांबडे गुंद करपाक ते सगळे जे आसा ते कलर वापरले वयता, वीच इज व्हेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ. दुसरे जे आसा ते सॉसेस आसा, तांचे अनेक प्रकारचे सॉसेस आसात ते लो क्वॉलिटीचे सॉस जे आसा ते वापरले वयता. तशेंच तेजे जे गोबी जो आसा म्हणजे कॉलीफ्लावर जो आसा तेजे जे कुडके आसता ते कुडके क्रंची करपाक म्हणजे कुरकुरीत जावपाक जाय अशें म्हणून जे वापरले वयता तो डिटर्जंट पावडर वापरलो वयता. म्हणजे इतकें सगळें घातक आसा. आणि हे सगळे जे आसा आमी सवाय मेळटा, चटक मटक मेळटा, जिबलेचे चोचले हे करपाक आमी ते सगळे खाता आणि मागीर तेजे परिणाम जे आसा ते भयानक वायट आसा. त्यामुळे अशा सगळे वायट परिणाम आणि ह्या सगळ्या उत्साहाच्या वातावरणान अशा प्रकारचे परिणाम आमच्या जनतेचेर भक्तांचेर जावचे न्ही असं म्हणून हांवें तो प्रयत्न केल्लो की कदाचित ह्या निमित्तान 125 वर्सां म्हणून तरी ह्या निमित्तान ह्या गोबी मंचुरी जे आसा ताका बंदी घालची अशें म्हाका विनंती करपाची आसा. धन्यवाद.